बीच क्लिनिंग कंत्राट पुरायपणान रद्द करून तांचे कडल्यान सरकारान दिल्ले पैसे वसूल करून घेवचे। तशेंच ह्या स्कॅमान घुसपल्ल्यांचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी अपक्ष आमदार रोहन खंवटे हांणी केल्या। ह्या वेळार गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे म्हणणारे दुर्गादास कामत हाजीर आसले। आरडीएसओ खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। बीच क्लिनिंग जवळ जवळ 1.5 वर्स पयलीं आमी हो स्कॅम आसा म्हणून चार्ज केल्लो and I personally took up an initiative to see that this scam would be exposed. Every time when I said it was a multi-crore scam, it was taken to be a joke. I think it is a case study for Goa, for what Advocate Cleophas Kutin and what Advocate Amay Kakodkar has done is an achievement because they have taken out the scam in a very principled manner, showcased it to the Lokayukta, told where things have gone wrong, proven the things to them. आणि अजून पर्यंत जरी ते इन्व्हेस्टिगेशन अजून चालूच आसा, इन्व्हेस्टिगेशन खंयच बंद जावना। सूरज बोरकाराची केस, म्हजी सुमोटो केस चालू आसा, इन्व्हेस्टिगेशन तांकां सांगलां ती चालूच उरतली। बट माय डिमांड्स वॉट वी हॅव पुट अक्रॉस एज फार एज बीच क्लिनिंग वॉज कन्सर्न, वेर वन इज इंस्टेड ऑफ कॅन्सलिंग इट हॅज टू बी टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट, रिकवरी ऑफ ऑल द ड्यूज वॉट हॅज बीन पेड, जितले ताका पे केल्या, कित्याक जेन्ना टेंडर कंप्लायन्स जालेत ना, कॉम्पोस्टिंग पिट्स आयलेत ना, ऑफिसां अर्दी बंद जाली, सेग्रिगेशन पिट्स आयले ना, कलेक्शन जाले ना, हे रिपोर्ट्स इन्फॉर्मेशन एसिस्टंटांचे स्वतांनी दिल्या। आय एम जस्ट गेटिंग दिस एज अ रिमाइंडर टू द मीडिया बिकॉज दिस इज वॉट देर वॉज नो कंप्लायन्स ऑफ एनी सायंटिफिक मेथड ऑफ बीच क्लिनिंग एंड टुडे दे आर सेइंग वी विल गो बॅक टू द मॅन्युअल मेथड। गोंयकारांक जे भायर काडिल्ले ते गोंयकारांक दिवपाचें काम पयलें सरकारान करपा जाय। जे कॉन्ट्रॅक्टरांक लोकांनी जे गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले तांकां सगळ्यांक आनी भायर काडिल्ले आनी गव्हर्मेंटाचें कार्य आनी इट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दॅट henceforth गोवन कॉन्ट्रॅक्टर्स हू नो गोवा वेल, who know the Goan beaches well, are given priority as far as beach cleaning is concerned. That also after taking all the stakeholders into participation.